म्हणजे केंद्रीय वेंचणूक आयोगाची महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषद आयोजित केल्या। ह्या वेळार बिहार विधानसभा वेंचणुकेची कार्यावळ घोषित जावपाची शक्यताय आसा। बिहार विधानसभेचो कार्यकाळ 12 नोव्हेंबर दिसा सोंपता। त्या पयलीं पुराय वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जावप गरजेचें आसा। मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी फाटल्या 2 दिसांत बिहारांत वेगवेगळ्यो यंत्रणा आनी अधिकाऱ्यांची बसका घेवन वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेतलो। काल तांणी बिहारांत पत्रकार परिशद घेवन हे विशीं म्हायती दिली। बिहारांत मतदार वळेरेची फेरतपासणी यशस्वीपणान पुराय जाल्या अशी म्हायती ह्या वेळार तांणी पत्रकारांक दिली। 90,000 परस अदीक बूथ पावंड्यावेल्या अधिकाऱ्यांनी मतदार वळेरी फेरतपासणी कार्यावळींत वांटो घेतिल्लो अशें तांणी सांगलें। राष्ट्रपती भवनात आयज जाल्ल्या एके खासा कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी एनसीसी म्हळ्यार राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या छात्रांक पुरस्कार भेटयले। ह्या कार्यावळींत 2022-23 ह्या वर्सांतल्या उत्कृश्ट स्वयंसेवक महाविद्यालय आनी अधिकारी हांकां तांणी केल्ल्या उल्लेखनीय भौशीक कार्यावळींत राष्ट्रपतींनी सन्मानीत केले। ह्या कार्यावळींत केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री मनसुख मांडवीय हे लेगीत हजर आशिल्ले। ह्या पुरस्कार सुवाळ्यांत युवकांच्या भौशीक बांदिलकीचो आनी देशसेवेच्या भावनेचो भोवमान जाला अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवचल तालुका संघटनेचे वतीन आरएसएसच्या 100व्या वर्सुकी दिसा निमतान दिवचलीत दसरो उत्सव मनयलो। ह्या वेळार स्वयंसेवकांनी संचलन करून संघाच्या कार्याची प्रचिती दिली। संघ पदाधिकाऱ्यां वांगडा मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे लेगीत कार्यावळीक हजर आशिल्ले। भारताचो एकचार आनी अखंडत्व राखपा खातीर थळाव्या लोकांनी संघाच्या कार्यावळींत वांटो घेवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें। देशाची आनी राज्याची उदरगत एकचाराचेर निंबून आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हळें। हे 100 वर्सां पुर्तीचें वर्स त्या निमित्तान पंचप्राण घेवन फुडें वचपाचें आसा। कुटुंब प्रबोधन आसतलें, सामाजीक समरसता आसतली, पर्यावरण आसतलें, अशे विविध विशय घेवन जे फुडें वता त्या विशयाक समाजांतल्या सगळ्या लोकांनी बरो प्रतिसाद दिवचो। सगळ्या सामाजीक कर्तव्य म्हणून आपल्या कर्तव्य भावनेन सगळ्या लोकांनी वांटेकारी जावचें। जाल्यारूच आमी जे म्हणटा की भारत देश हो शक्तिप्रधान देश जावचो, भारत देश हो एक बलप्रधान देश जावचो, आर्थीक महासत्ता म्हणजे ताच्या खातीर सामान्य कार्यकर्त्याचें काम, सामान्य भारतीयाचें काम हे मागीर वर्सभर राज्य संघाचे सगळ्यो संस्था सगळ्यो बाकीचे आयाम आनी कार्यकर्ते मेळोन करतले। फोंडेच्या खेळा संकुलांत फोंडा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचो विजयादशमी उत्सव काल मनयलो। ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण फोंडेचे उद्देजक राजाराम शेट पारकर हजर आशिल्ले। दक्षिण गोंय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक आनी कोंकण प्रांत मुखेली मिलिंद कुलकर्णी आनी फोंडे कार्यवाहक देवेंद्र शिलकर हे लेगीत हजर आशिल्ले। शताब्दी वर्सांत संघ रचनात्मक कामां वांगडाच कुटुंब प्रबोधन, सामाजीक समरसता, स्वदेशी वापर, पर्यावरण संरक्षण आनी नागरीक कर्तव्य ह्या 5 पंच परिवर्तन विशयांच्या माध्यमांतल्यान सामाजीक जागृताय करतले अशें मुखेल सोयरे मिलिंद कुलकर्णी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। हिंदुत्वाचं काम समाजापर्यंत प्रत्येक माणसापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, सर्वस्पर्शी झालं पाहिजे। संघाला निश्चित माहिती होतं की सर्वजण काही संघाच्या शाखेमध्ये येणार नाहीये, सर्व हिंदू काही संघाच्या शाखेत येऊ शकत नाहीत, म्हणून अन्य संघटनांचं निर्माण केलं। त्या माध्यमातून संघ विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचवले। मग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद असेल, भारतीय मजदूर संघ असेल, एक राष्ट्रीयतेच्या भावनेने, राष्ट्रत्वाच्या भावनेने या सगळ्या संघटना काम करतात। गोवा क्रिकेट असोसिएशन आणि भाटीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान फोंडेच्या खेळा संकुलात आंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव गोवा 2025 सुवाळ्याचें उक्तावण दबाजान जालें। 11 ऑक्टोबर मेरेन दिव्यांग क्रिकेट अजिंक्यपद सर्तीचे पयलेच फावट आयोजन केलां। आयज जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्यांत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, पर्पल फेस्टचे गुरुदास पावसकर, पर्पल फेस्ट खेळा संचालक डॉ केतन भाटीकर, फोंड्याच्यो नगरसेविका गीताली तळावलीकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। मारणाची आतषबाजी करून ह्या कार्यावळीक सुरवात जाली। क्रिकेट सर्ती खातीर पुराय भारतांतल्यान 12 पंगड आयल्यात। समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज जिनके हम तमन्ना देखते थे, सपना देखते थे और इस सपने को साकार करने के लिए केतन भाटीकर के साथ
लेकर तैयार है। अगर कुछ हो गया तो केंद्र आइए, डॉक्टर है, हमें कुछ नहीं होगा यहाँ पे। और हमारी जो तमन्ना है कि गोवा के इस मैदान पे, इस स्टेडियम पे खेलने की, वो तमन्ना हम पूरे करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, आम आदमी कहते हैं कि हर किसी की तकदीर उनके हाथों के लकीरों पर लिखी होती है। मैं तो कहता हूँ तकदीर उनकी होती है जिनके हाथ लिखे होते हैं। पुराय गोंयभरांतल्या रस्त्याचेर फोंडकुलां पुरोवपा खातीर सरकाराक पुराय अपयश आयिल्ल्याच्या कारणान आम आदमी पक्षान राज्यभरांत बीजेपीचे बुराक हे आंदोलन सुरू केलां. राज्यभरांतल्या 1 लाख लोकांच्यो सयो घेवन ताचें निवेदन मुखेलमंत्र्यांक सादर करपाचे कार्यावळीक दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आनी पक्षाचे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार दिल्लीचे आदले मुखेलमंत्री आतिशी, आपचे गोंयाचे दोनूय आमदार आनी पक्षाचे कार्यकर्ते आनी पदाधिकारी हजर आशिल्ले. पेड्ड्यार रस्त्यांक लागून लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडटा आनी ताका सरकार जबाबदार आसा असो आरोप अरविंद केजरीवाल हांणी ह्या वेळार केलो. हम सब लोग जानते हैं कि गोवा की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। गोवा के जब मैं लोगों से मिलता था, गोवा के लोग बताते थे कि सड़कें बहुत खराब हैं। पिछले 3 दिन से मैं आया हुआ हूँ। एक दिन मैं सांता क्रूज से मापसा गया। सड़कें इतनी खराब हैं कि सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। एक दिन मैं सांता क्रूज से मायम गया, तो जो सड़क से एक्चुअल रास्ता था वहां से ले जाने के बजाय मैं घुमा के 1.5 घंटा लेके गए ताकि हम असली सड़क की हालत ना देख सकें। वापसी में जब आए तो पता चला कि सड़क कितनी खराब थी। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल सांखळे आमोण्या फुटबॉल मैदानाचेर कृत्रीम टर्फ फुटबॉल खेळापट्टीचें उक्तावण केलें. वेदांता सेजा गोवा ह्या कंपनीन सुमार 1 कोटी रुपया खर्च करून हो प्रकल्प चालीक लायला. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या खेळा मैदानाक लागून वेवसायीक फुटबॉल खेळा सर्तीत आयोजीत करप शक्य जातलें अशें सांगून ताचो लाव थळावी पंचायत आनी लोकांक जातलो असो हावेस उक्तायलो. आज म्हणजे 7 असाइड 9 असाइड हे जे टुर्नामेंट लोक खेळटात, दे आर प्रोफेशनली पेईंग द फीज फॉर द टुर्नामेंट आणि ते टुर्नामेंट ऑर्गनायज करात जेणे करून ताका प्रोफेशनल म्हणजे लायटीचे बील आसतलें जाल्यार लायट सरकाराक फारीक करा म्हणून सांगशात. त्यात तेंय सांगता हांव. आनी ती जाय तेन्नाच पेटयात, ती पेटोवन कंप्लिटली दवरूं नाकात. ताजो बील आनी ग्रावंड मेंटेनन्स हेजो फंड मंथली कितें लागता हाजो कलेक्शन तुमकां जावपाक जाय. तें कलेक्शन करपा खातीर प्रोफेशनल मॅची खेळयात. तुमकां टॅक्निकल सपोर्ट जो कितें लागता इन फ्युचर ऑल्सो, म्हणजे सेजा फुटबॉल अकाडमी इज रेडी टू गिव द टॅक्निकल सपोर्ट फॉर दीस प्रोजेक्ट. आनी हांव ताकाय लागून तांकांय कॉंग्रेच्युलेट करता. टायम टू टायम दे विल प्रोवायड द कोच ऑल्सो टू ट्रेन युअर फुटबॉल प्लेयर्स. ह्या वेळार जाल्ल्या पयल्या बीजेपी मंडळ आनी बीजेपी युवा मोर्चा ह्या पंगडा मदल्या फुटबॉल सर्तीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या शिरोडा वेळार बुडिल्ल्या 8 पर्यटकांतल्या 7 जाणांच्यो कुडी सोदून काडपाक प्रशासनाच्या सोद आनी बचाव पंगडाक यश आयलां. शुक्रारा 4 ऑक्टोबराक पर्यटना खातीर आयिल्ले 8 जाण ह्या दर्यांत बुडिल्ले. मरण आयिल्ले पर्यटक बेळगांव आनी कुडाळ ह्या भागांतले आसात. प्रशासनान सगळ्या पर्यटकां खातीर खबरदारी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. बायलांच्या संवसारीक चषक क्रिकेट सर्तींत काल जाल्ल्या खेळांत भारतीय पंगडान पाकिस्तानाक 88 धांवड्यांनी हारयले. भारतीय पंगडान पयली फलंदाजी करतना 247 धांवड्यो काडिल्ल्यो. ताका जाप दितना पाकिस्तानाचो डाव 159 धांवड्यांचेर सोंपलो. भारतान ह्या वर्ल्ड कपाक सेगीत दुसरें जैत जोडलां. ह्या जैताक लागून गुण तक्त्यात भारत पयल्या सुवातेचेर पावला. भारताच्या जैता उपरांत बायलांच्या पंगडानय पाकिस्तानी खेळगड्यांक शेकहँड करूं ना. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपतात. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.